शौनक सध्या बीजेपीन रितेशाक हांगा तिकेट दिल्ली आनी आतां तो झरेश्वरा कडेन नाल्ल धरपाक वयता. सो तुमचे कार्यकर्त्यांचें कितें मत आहा हाचेर? हय म्हाजें नांव शौनक बोरकार. हांव जनरल सेक्रेटरी बीजेपी पोंडा प्लस कावन्सिलर खडपाबान. आमी गेले म्हाका दिसता 2002च्यान जेन्ना म्हजें फर्स्ट टायम वोटींग म्हाका रायट्स आयले तेन्नाच्यान हांवें बीजेपी खातीर काम करता. प्रत्येक घराघरांनी वचून आमी ह्या वॉर्ड आसूं किंवा फोंडेभर आमी भोंविल्ले आसा प्रत्येक इलेक्शनाक. आनी जेन्ना आयज हें बायपोल इलेक्शन जालें ताजें कॅन्डिडेचर डिक्लेअर जालें तर आमी व्हेरी सरप्रायज जाले. कित्याक इतले वर्सां आमी काम करून भारतीय जनता पार्टी खातीर आमकां एक सिंपल कोणें विचारूं ना की बाबा आमचे कडल्यान व्ह्यूज घेवना, बाबा ग्रावंड रिलेटेड कितें आसा किंवा कोण जिखपा खातीर तुमचे कितें व्ह्यूज आसा पार्टी खातीर हे घेनासतना हें अचानक हें डिक्लेअर केल्लें आसा. तर हाजेर म्हाका दिसता सगळेच जे आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते आसा इतले वर्सां पयलीं जे आमचे बरोबर काम करीत आयिल्ले आसा ते सगळे सरप्रायज जाल्ले आसा बाबा हें डिसिजन पार्टीन कशें घेतलें काय म्हणून. तर तुमकां हितून कॉन्फिडन्सान घेवना म्हणटा तुमी तिकेट डिक्लेअर करच्या पयलीं? एब्सोल्युटली नॉट. कोणेच एक शब्दान केन्ना विचारूं ना आमकां बाबा टिकेट तुमचे व्ह्यूज कितें आसा. पार्टीन एक्चुअली पयलीं जो पार्टीचो जो विचार आसताले किंवा आमकां खबर आसा मनोहर भाई पर्रीकर आसतना 2017 सुद्दां जेन्ना पार्टीचें इलेक्शन डिक्लेअर जालें हांगा 2 कॅन्डिडेट आशिल्ले. तर आमचे प्रत्येक कार्यकर्त्याक पणजे आपयल्ले ऑफिसान आनी विचारिल्लें हे फोंडे बद्दल न्ही फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी एक्रॉस फोंडा तांकांय आपयल्ले सगळ्यांक की बाबा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी तुमचे व्ह्यूज कितें आहा. पार्टीचे जे कार्यकर्ता कितें सामान्य कार्यकर्तो जो आसता फायनली तो प्रत्येक घरान वचपी तो कार्यकर्तो लिडर आसूं सगळे बाकीचे पूण प्रत्येक घरान जे पावता ते कार्यकर्ते आसता सामान्य कार्यकर्ते जे लोकांकडे एकाकडे तांचे वळख आसता आनी प्रत्येका कडेन घरा वचपी ते. तुमकां कोण जाय आसलो कॅन्डिडेट समज आतां तुमकां ऑप्शन दिल्लें जाल्यार तुमच्या मनान कितें आसलें? रितेश नाल्ल तुमच्या मनान कितें आसलें? आमचे मनान एकूच आशिल्लें की जो मनीस ग्रासरूटाच्यान काम करीत आयिल्लो आसा भारतीय जनता पार्टी खातीर इतलीं वर्सां भारतीय जनता पार्टी सोडून हाजे पयलीं जो एबीव्हीपीच्यान जो ग्रासरूट लेवलाच्यान जे बीजेपीचे जे बाकीचे सायडलायन जे मोर्चे आसा तातूंच्यान जो वयर सरिल्लो आसा ताका दिवची आशिल्ली किंवा आमचे एक व्ह्यूज जे आशिल्ले पार्टीचे ते विचारान घेवचे आशिल्ले पार्टीन की सामान्य कार्यकर्ता एक बेजीक कार्यकर्ता जे लास्ट 15-20 वर्सां पयलीं पार्टी खातीर हांगा काम करिल्ले तांचे व्ह्यूज घेनासतना अचानक डिक्लेअर केलें आनी जो पार्टीच्यान ग्रासरूटाच्यान वयर आयिल्लो ताका एक्चुअली वयर काडपाची गरज आशिल्ली पार्टीन पूण तें केलें ना पार्टीन आज. ओके, सो आतां तिकेट जर रितेशाकूच दिला मात तुमचो सपोर्ट ताका आसतलो काय आनी कोणाक सपोर्ट? पळय अजून पर्यंत आमी कांय करूना. आमचे जे लायक मायंडेड आमचे जे पीपल आहा सगळे फोंडेचे जे आमचे बीजेपीचे कार्यकर्ते आहा पयलींचे तांचे कडेन सगळ्यां कडेन आयज आमी सांजचे म्हणल्यार सगळ्यां कडेन विचार मनूस करून तांचे कडेन कितें आसता तांचे सगळ्यांचे एकठांय येवन आमी कितें तो डिसिजन आमचे घेतले. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.